पुंडलिकावर पांडुरंग हरी विठ्ठल हे कसला म्हणताय की म्हणारी भक्त पुंडलिकाले एक भक्तीनं एक विठ्ठलाक एक आईल एक बिरदावळशी ते मागशी भीमा न्हंयची तडे रे सन्न सन्न गांव आशिल्लेच आतब्यासाचे तेन जरा चड आशिल्ले तेन एक ग्रामान तूं एकलो जहुना म्हणले ब्राह्मण सात्विकी म्हणले तेगे बायली बरशी सुखान संसार करून उरता तो ब्राह्मण अगदीची बरो गुणाचो कोणी आपल्या रचनो देवा काम जावं कसले एक मालगड लोकांना खंयची काम म्हणजे श्राद्ध नव्या वर्षांतिक बारावो असल करचे होत आशिल्लो तो आनीक खंय देवा कामां आपयले बा खंय सत्यनारायण पुजा ने कसले होम हवन उरले थंय बी तो आपयले तेन्ना वच आशिल्लो ते लोकांक ताका ते दिलेले ते एक असं एक धान्य दक्षिणा हाज्यान तेंगेले जीवन चलत आशिल्लें तो मस्त थोडो श्रीमंत बी उरना गरीब बी उरना एक मध्यम वर्गीय जीवन न्ही गोबान जगता उरताय तो बी घरा बागला लोकांक बरें करचकी अतिथी सत्कार करचकी ने कोणाक असं मदत जाल्यार मदत करचकी परोपकारी बी उरता त्या गांवांत तो एक बरो मनुष्य म्हणून येवन उरता तेगेले ಒಟ್ಟು उरला बी ताका चेडू जाल्ली उरना चेडू ना म्हळ्यार ताका एक भारी बेजार उरता तो केन्नाची अशी बायलेक सांगून बेजार करता उरता चेडू ना न्ही म्हणून तशी आशिल्ली तेन्ना एक दीस एकलो संन्यास तांगे घरा अतिथी म्हणून आयलो उरता तो हे मनशान बेजार करचे म्हणून हाका सांगता आनीक तूं हरिली नामस्मरण करून तेगेले हरिले कसले व्रत कर तुका चेडू जाताले म्हणून सांगता तशी घोबायला हरिले एक व्रत करता कारण आपले देव तांचे बद्दल एक खुशी जाता तांकां एक चल्या चेडू जाता बरे मुर्तार ते चेडवान जन्म बी घेतलेलो उरता भारी छंद उरता चेडू तेगेले दोळे पुंडरिकावार उरता म्हणून न्हू तेगेले आम बाप ताका पुंडरीक म्हणून नांव दवरता तो पुंडरीक भारी हुशार बी उरता आनी चूट जावन उरता बापाय ताका शिक्षण वाटू दिता तेगेले ते शास्त्र धर्मा बद्दल अशी मंत्र शिकयता ताका पटकन ताका अगदी मोगान होड करता तो चल होड येता येताची पयलीं बरो गुणाचो उरता होड जायना आपल्यान ताका मेळता दोस्त तोटूची बरे गुणाचेर उरनाचे तेगेले संग बर उरना तशें तो एक म्हणाना आम बापा बेजार येता तशें तेगेले गुण उरताय जाल्यार आम बाप तेवटें मना लावून अशी ताणें प्रायेरीचें ताका लग्न करताय लागींची गांव चेली हाडून ती चेली पळोवचें बी छंद उरता बायले जेन्ना पडना हो अख्खा दीस ते बायली बरशे कहाणे तिका एक मोग करताय आम बापा बी जाल्यार अलक्षशे हांवें कसं सांगलें किसरचे तेणें केलें रांदप बरें जालें ना म्हणचे बापायक उलट जवाब दिवची अशी आम बापाल मन मस्त दुखयता उरता बायली मात्र खुशीन दवरता तिका मना भायर जायना अशें तशें एक दीस कशें जाता हो बापाय पुताक आपयता आमकां एक कडेन वच्चे आसा यो घरा आपयले आहा थंय यज्ञ आसा हो म्हणटा हांव येना म्हणटा कसले म्हणटा न्हय म्हाका तेवटें आवडना हांव दुसरें गांव वचना खंय पूण नोकरी करता म्हूण पूत सांगता बापायक तेन्ना तो म्हणटा कडे तूं गेले रे आमकां कोण तूं मुराने घोबयलो हांव मागीर बायली घेवन वता म्हणटा तेन्ना हो म्हणटा बापाय तशें करनाका हे आमगेले वंश पारंपर्य जावन आयले भटपणाचें काम हेच मुखार सांगून हरका म्हणून पुता समजून सांगता हाजेले बी ना म्हणटा तेन्ना बापायक राग येता बापाय म्हणटा जे दिवस तुमी गेले घर सोडवता आनी आयुश्यांत केन्ना हे घरा परत येवं नाका तुका हांव प्रवेश बी दिना तूं खंय म्हणून चडना तुका बायले घेवन म्हणटा तेन्ना हो पूत भित्ता बीनशे थंय उरता बापाय बरशी करचें तशें 2-4 दिसान हाका बायल म्हळ्यार मस्त हे बायली कोणी दुखोवचें ना बायलीन काम करचें ना अशें गेलें बायलीन कशें काम करता हो मुखार वता तरच्याक तशें पूण आवय बाप ते सुने कसलें काम सांगना पुतान करता जाता म्हणून तेन्ना बापाय हाका सांगता समजून पळय तुका लग्न केलें कसलें आमी एक घरांत एक आमकां एक बायल चेडू येता मुखार तुजो संसार बरो जाता फुलता वता म्हणून तुगेले बायली सांग बी तुका लांबा बी मदत कर म्हणून ती 20 वर्सां जाली तिका एकलेले जायना हट्ट घरा काम करच्याक म्हणून बापाय ताका बोल बोल सांगता जाल्यार बी हो लक्ष दिना सून बी लक्ष दिना एक दिवस तेंगेले ते गोठ्यान ते घोड उरता राबिलो बापाय भटपण करून घरा येता येवचे करता पळयता अरे हो घोड खंयचे बाबा म्हणून पुताक आपयता पुंडरिका चेडा हांगा यो म्हणटा सांग बापा पळय तो घोड खंयचो कोण दिलो तुका कसं कोण दान दिलोय तुका कोण खंयच्या सावकारान दिलंय म्हणून विचारचो
ते न हसता आणि म्हणता ना मागेल मावान दिल घोड हो म्हणता मावान कसले क म्हण मागेल बायली खाजे बस करेंगे नो म्हाका फिरच्यावरच येत ना वय तिका पाय दुखनात ना चमकल्या रे म्हण तिका बाप्पानो घोड दिला म्हण सांगता तेन बापाय म्हणता तू बायलीक कुशीन दवरचेस न्ही तुका स्वताला कमाईन हाड तुला मावाले हाणून तू बायलीक सुख दिवच नाही पैन तो घोड तुका मावा गर्दी म्हणता हांव कशें दिवं ताणें तागेले धुवे खातीर दिला ते म्हणता तू मागेल उतर आयकुचें आसल्यार पैन व्हरून घोड दी तागेले तुका मावा घरा म्हणता हाका राग सयता पुंडरीकाका त्याला बापायक भितता म्हणून तो घोड व्हरून मावा घर दिता परत त्याला बायल बी भारी इन्होंने चतुर उरती हे पुत्ताला सुनील गुणानं आम बापा भारी बेजारता कडे एक दिवस घोव कसं म्हणता जेवून सात्विकी का आम्ही काशी वचून सोडा ग हांगुरचे नाका हा मस्त थकून गेला सांग ती हा म्हणता त्यांनी पुताले सांगता आम्ही काशी वताची त्यांना हो बायली सांगता रात्री निश्चय त्यांना पळय मागेले आम बाप्पा काशी वताच खेळ त्यांनी बायल ताका सांगता त्यांनी काशी गेल्यार नाशिल म्हळ्यार जाल्यार आमी बी वचून तांगे बरशी कसले आमी कसले वचचे म्हणता नाही तुमगेला आम्हाला आंगार सुमार इतलो भांगर आसा ती गेल्यार ते मागच्या जायना आमी मागल्यार बी ती दिनाची खंयच्या रस्त्यार बी तांकां कसं जालें वर्स जालें मनशां नव्या न्ही तीक बी कसं जालें तर भांगर कडेन कोणी काण घेतले पळय आमकां कांय मेळना आमी बी तांगे बरशी उरया तेन्ना तांकां कसं जालें मायक आनी ते भांगर आमकां घेवचें येता म्हणून बायल ताका बोध भरता हो बायली म्हणटा ह्यो कितलो हुशार गो तूं न्ही कितलो म्हूण जालोचें तुका म्हणून बायलेले कौतूक करचो गो तशेंच हे चारय लोक करूं न्हू काशी वचचे भायर सरता वता वता चमकून वचचे सुमार दिवस लागतात एक पण थंय वता आसतना काशी पासून बेगीनशे मागशी कुक्कुटा मुनील एक आश्रम म्हणटा हांकां गोत्तो ना ते कुक्कुटा मुनील आश्रम म्हणून तेन्ना ताजे बाजूनच एकडे रातची सोय करून घेतली उरता त्यांनी 2 खोल घेतली उरताय एकांत आंबापुरताची एकांत ही घोबायल उरताय हो पुंडरीक सकाळी उठान अशी भायर येता जाग जेवण आयल तेन्ना ते बाजूचे पर्णकुटीन तुले ना 2 छंद बायल भायर येता तशी तिसऱ्याची बी बायल मनीस भायर येता भारी छंद जाता ना देवता स्त्रीचे ते नेताची आनी थंय एकली कोयर काडता एकले शेणा उदक शिंपडयता आनी एकले थंय रंगोली घालता एकली फुलां काणून वता आनी एकली पत्री काणून वता अशी ती लोक अशी ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ಕಾಮ ಶಿಕೊಂಡು ಭಿತರ ಮುನಿಲೆ ಪರ್ಣಶಾಲೆ ಭಿತರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯಿರ ತಂಗಲ ಅಂಗಾಚೆ ವಸ್ತ್ರ ಒಟ್ಟುಚಿ ಎಮ್ಮೆ ಕೊಳಕ ಕೊಳಕ शिवताय त्यांनी ती ಒಟ್ಟು काम करून भितर वचून परत बाहेर असताना अगदी कोरा नवीन पतल नशिल्यावर तेंगेले वस्त्र उरता त्यांनी बाहेर येते हो तांक पण भारी खुशी येता रे कसं चंचंद बायल नाही कोण उरतले हांगेर घरांत येयली पूण आश्चर्य रात्री 2 झोप शे करून सकाळी उठतो आणि पळयता आज बी येता की पळय ही 3 बायल पळय 3 बायल काय ना दूरच्यान येताची येता आसतना पतलोटच अशी एक बुरशीशी जाल्ली उरताय तेन्ना ते रुमी मुनिले आश्रमा भितर वताची तांच्या आनी घेवन एकले कोयर काडता एकले थंय सारयता शेणान आनी एकले रंगोली घालता तशीच आनी एकले भितर वचून फुलां बुट्टी घेवन येता आनी एकले फुलां काण घालता आनी एकले पत्री काण हाडटा तीन फुलां काडप वचून अशें तेन्ना परत ते घेवन ते मुनिले ते पर्णकुटींत वताय येता आसतना तेन्ना एकदम उंबळेले वस्त्र घालून आयल्यावर स्वच्छ वस्त्र न्हेसून आयलो ताजे भायर ते पळोवन भारी आश्चर्य दिसता अरे हे कसं म्हणे वा जादूसो म्हणून धैर्य कोण थंय वता तांगेले आनीक सुंदरी न्हू कोण तुमी म्हणून विचारता धैर्य तेन्ना एकली म्हणटा हांव गंगा ही यमुना आनी ही गोदावरी म्हणून सांगता आमी ती गलक न्हय तुमी हांगा कसं करताची हे कुक्कुटा मुनील आश्रम हे आमी तागेले हे घरांत येवन तागेली ही सेवा करताची आमी कसले की म्हळ्यार लोक आमगेला न्हंयत पण आमगे उदकान न्हाताची आनी तांगेलो ಒಟ್ಟು पाप आमगेल्यान सोण घेवन वताची आमकां बी ते पाप जडशे न्हय ते पाप कशे आमी धुवन घेवचे बरे मनशाले सेवा करीन आमी ते पाप धुवन घेताची तुगेले तसले पाप येयले तर तोंड बी पळोवचें ना तुगेले तोंड पळयलें आमी आनी परत गलीश येताची तू तर आमबापा त्रास जाल चल्लो आमबापा त्रास जाल चेडू म्हाका देव सुद्दां माफ करना तू आमगेल्या त्रास सुद्दां राव नाका म्हण ताका अवहेळन करून वता ताणी
तेन्ना तशें म्हळें ताका बरें मना लागता. तो येता येवन पळयता ताका लांब बाप्पा न्हिदल्याची आवय परवंत आसा, बापाय बी पापा पांयां दुखीना, तो बेगीन म्हणना वळवळा करता आसा न्हिदल कडेन. हाक परत आनी कान्नांत तिणें गंगेन सांगिल्लें उडगस येता. बाप्पा त्रास जाल चल्लो, तांकां मन मस्त दुखयलें तुवें म्हणलें ताका उडगस येता. तेन्ना अपने आप कितले मारे बरें बाप्पाल चरड देंवयता. तेगे पांय मुखार वता बापायल पांय अडचिता आनी आवसूल बी पांय अडचुचकी पाटी परचुचकी दोगो लोकांक सेव करता बसता. तेन्ना दोग लोक जाग जाताची. तांकां आश्चर्य पोतान अशें केलें पळोवंक घेना. अरे आमगेले दिक्कन पळयनाशिल्लो चल्लो, आमगेले पांय बी अडचिता, आम्मा फाट बी परशीत हो अशी तांकां सेव करता वचो. बायलो आपयता ताका. तेन्ना तो म्हणटा तूं बी यो हांगा मागीर आम्हाला पांय अडची, हांव बाप्पाल पांय अडचिता म्हण. बायल पळयन ना म्हणटा, हो म्हणटा जोरान हांव सांगिल्लें इतलें आयकूत तुवें म्हणटा. तेन्ना ताका निर्वायना. ती येवन मागीर पांय अडचिता, हो बापायल पांय अडचिता. तशी हो बापाय कसो म्हणटा आमी काशी वचचे नाका रे बापा, ते आनीक मस्त दूर आसा म्हणून सांगता. बापाय कसो नेवलें ना. तशी तो कसो करता म्हणून आपणाला बाजू नाशिल्लें ते पर्णकुटींत कोण आसा म्हूण पळोवचा वता. गेल्यार तो कुक्कुट मनी थंय ताका लांब बापा सेव करता उरता. तेन्ना हो ते कुक्कुट मनी विचारता हांगच्यान काशी कितलो दूर आसा. तेन्ना तो म्हणटा पळय चेडा, काशी खंय अशें म्हाका बेगोत ना, म्हाका ताचें नांव बेगोत ना. तूं सांगना पळय गो काशी म्हळ्यार एक क्षेत्र आसा म्हूण. आनीक म्हाका थंय काशी वचका म्हूण बी आश ना उरल्यार बी. मागीर लांब बाप्पा म्हाका देव. हांव सक्काळी मागीर लांब बाप्पा पळयलें बा काशी आनी रामेश्वरा गेलें तितलें म्हाका खुशी मेळटा. जे आंब बाप्पाले सेवेंत आशिल्ली खुशी आनी खंयच्यानूच ना. हेच मुगेल पुण्यधाम, म्हाका खंयचे यात्रे वचची आश ना म्हणटा कुक्कुट मनी. तेन्ना हाकीन मरी अशी येता. हो परत आंब बाप्पान कडेन येता आनी बापायक पांय पडून घेवन मस्त बेजार करता. बाप्पा हांव तुका मस्त कश्ट दिले, मस्त तुगेलें मन इतलें वर्स मस्त दुखयलें हांवें आनी केन्ना असल काम मुगेलें हातान घडना अशें हांव पळोवंक घेता. म्हाका तुमी माफ करका म्हूण आंब बाप्पा पांय पडटा. आवय बापायन वयता न्ही ते चेडा दोळ्यान थंय हन बेरू पळयलें दोळ्यांत उदक पळयलें बी तांकां पाप दिसता. आवय केन्ना केन्ना मोग येता. आवय ताका अशी परसून घेवन पट्टोळ घेवन सांगता ना रे चेडा आमकां तुगेचेर केन्ना बेजार ना, तूं कसं जाणून बुजून करता तें. अशें तुगेलें एक स्वभाव तो अशी तुका कसं म्हणटा. तुका आमगेचेर प्रीत नाशी तूं आमगे बरें आयलो काशी पर्यंत. चेडान सुन्नेन एक दुसरे हाजे विचारान घोवा घेवन ती आयली सून पुता घेवन तेंगेल्या जाल्यार ही भोळी उरताची आनी ते चेडा माफ करता. तेन्ना हो म्हणटा बापा आमी वचची ना काशीक, तुमी आमी परत आमगेले घरा वचा, हांव तुमकां बरें करून पळोवंक घेता म्हूण आम बापा कोठार मनाक पटो तशें वागूंक घेवन तांकां परत घेवन आपणाल्या गांवां येता. आपणाल्या गांवां येवन थंय बी अनन्य भावान आम बापाल सेव करता. केन्ना आम बापाल मन उदक तशें वागना तो. बापायन कसं म्हणल्यार हें म्हणटा, आम्मान कसं म्हणल्यार हें म्हणटा. आम्मा म्हणटा हादना तर रांदपानी तूं करचें काय ना, तूं आतां आराम करता, तुका वर्स गेल्या मागीर बायलच करची. तेन्ना ती म्हणटा नाक रे ती बी सान आसा, हांव तूं कर थोडें म्हणटा हांवें. तेन्ना हो पुंडरीक म्हणटा ना आतां हाजे नंतर बायली ना करची तुका अम्मा, तूं करची न्हय अम्मा, तूं इतलें वर्स केलें न्हय करो. हो आवय काम आनी करचें दिना, बायली लेगी करची तुका अम्मा. आनी हो बी बापायन ब्राह्मणां ते ज्यो वंश परंपरा जावन चोन ते बी करता. आम बापा सेव बी करता. रात्री बी तशी बापायका आवयका पांय चेपून न्हिदना प्राण न्हिदचे अशी अनन्य भावान आम बापाल सेव करता. ते पळोवन गांवचे लोकांक आश्चर्य. तो पयलेच पुंडरीक खंय आनी हो पुंडरीक खंय, कशी बाबा इतलें ज्ञानोदय जालें म्हणून गांवचे म्हालगड लोक उलयन हांसताचे. जाल्यार बी हो हागेल्यान कसलेंय बदलावण जायना. आनी आम बापा करची भक्ती पळोवन महाविष्णूक भारी खूश जाता. तो हे खरें मनान करतास की आम बापाल भक्ती कशी म्हण हाक पळोवच कितें. एक दिवस विष्णू तागेले घराक रात्री समय येवन पावता. तेन्ना हो बापायल पांय चेपतो बशिल्लो उरता. तेन्ना कोण आसाच घरान तूं म्हणटा देव. हो पुंडरीक पळय बरें ना कोण आयल्याची म्हणटा. हांव रे कृष्ण. हां राब हांव म्हणटा. न्ही हांगा पळय हांव देव म्हणटा. माफ करप आमगेल्या बापाक बेगीनशें दोळ लागता आसा. हांव तुका अतिथी सत्कार बी करत अशें ना, तुज्या राब थंयची म्हणटा. पळय बरें ना हां देवा देखना. तेन्ना देवाक खुशी बी येता. तशें तो म्हणटा कृष्णा थंय राब रे हां एक थोडे वेळ, कित्याक म्हळ्यार रे म्हगेले बाप्पा बरी न्हीद लाग गो कारण हांव तुगेले गी पळयता तुका म्हणटा. तेन्ना विष्णू म्हणटा अरे पुंडरीका हांव अशी राबून उरचें रे तेजे पसून म्हणटा.
तेन्ना म्हणटा त्याला बाप्पाला पाया म्हणून ते वीट उरता ती वीट कशी उडयता दावता हळे हाजेर राब हां थोड्या वेळ कडे हांव तुगेले अतिथी सत्कार करता म्हण वीट उडयता तेन्ना देव हांसताची तो विटेर राबता हो कितले वेळ जाल्यार बी देवा देखील पळयना देवाक राबून राबून बेजार येवन तो कुरटार हात धरून घेवन राबता तशी आनी थोड्या वेळान आनी आवाज येता बायल मनशेलो पुंडरिका हांव बी येयलें रे लक्ष्मी म्हणटा त्यान बी हो घुवन पळयना आनी एक वीट करता उडयता तूं हाजेर राब गे हां हांव थोड्या वेळान तुमगेले ठिकाण पळयता म्हणटा पापा लक्ष्मी बी तशी राबता घोवान राबिल्या वरीच कितले वेळ जाल्यार बी हो तेंगेले ठिकाण पळयना आम बापान निदान आपणना अशें घुवन तो म्हणटा कल्पना आनी देव म्हणगे तेका माथ्यान बी गेलें ना देव म्हणलें कोण की कृष्ण म्हूण आयला लक्ष्मी म्हूण आयला इतलें ताका आयकलें हरतोचे देव म्हळ्यार कल्पना नाका पळयल्यार देव राबला तें पळोवच्याका ताका भारी खूश येता तो देवा गट्टी अप्प मारता पांयाक देवा म्हाका माफ कर म्हणटा तेन्ना विष्णू म्हणटा ना रे पुंडरिका तूं कसनय चूक केली ना उलटा तूं तुगेल्या आम बापाली सेवा करच पळय म्हाका इतलें खूश जालें की म्हळ्यार हांव म्हगेलो वैकुंठा वच्चो विसरून गेलो हांगा हांव तुगेली ती सेवा पळयता तो लीन जावन रावलो तूं म्हगेली सेवा केल्ल्या पासून चड खूश म्हाका तूं तुगेल्या आम बापाली सेवा केल्ल्यान आसा म्हूण देव हांसतो सांगता आनी तूं कसन जाय तें माग म्हणटा तेन्ना तो म्हणटा तुगेले विटेचेर राबिले रूप तूं कायम दवरका हे जगा दागोवच्याक आनीक तुगेल्या नांवा बरशी म्हगेलें बी एक नांव तुवें जोडका म्हणटा तेन्ना देव अडणारे म्हणटा माथ्यारी हात दवरता हो देवाक खुशीन पांय पडटा थंय तेगेले आत्मज्योती देवाला पांया म्हणून तूं एक रूप जावन वता तो देवालान तूं विलीन जावन वता पुंडरीक अशी देवान पुंडरिकाल इच्छा पूर्ण करचे खातीर कुरटार हात धरून घेवन तो विठ्ठल म्हणून घेता आनी ही रुक्मिणी म्हणून घेता लक्ष्मी आनी विठ्ठलाल नामस्मरण करता आसतना पुंडलीक वरद पांडुरंग हरी विठ्ठल म्हण गजर सांगता वताचे भक्त लोक